शेकी गाडी घेयली जायत जाण म्हणटाले गाडी घेवपा ना म्हण आवय मातशें उदक पडलेशें राव गाडी भितर कॉन्ट्रॅक्ट बी घेतला कितें रे ना रे काल गेल ना ना मरे आमकां तुवें अरे ना बेगीन बेगीन गेली ती हांवें मोडक्यार घेतला कितें रे बाबा मोड काय आमकां लागता दोनार गेल्या चोयती मार काडल्या होय आनी आमकां आनी मोडको लागता हो पळय कोण आतां तुका होको ताका हो न रे रोय न रे तो न्यू गाडी घेतला ते कितें मिस्टेक काडटा तो पळय आवय सायबा शी 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 ते हें कर रे अजून बेजार करून ना मरे गाडी वयतालो रे काय वांगडा हायस अरे ना आता आमी आवलो रे म्हाका ना न्यू गाडी आहे किती रे न्यू गाडी बी गेला हे घेतल्या न्हू ती न्यू गाडी काय गेला काल गेला काल गाडी गेली होय 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 असो असो यो किती चालता तुका होय होय ती गाडी गेलाच होय तुवें ती आता होय होय टॉप 100 भितर गेला टॉप 100 भितर गेला ते आता लॉन्च जातकूच ना रे 100 गाडी पहिले लॉन्च करतात होय मागीर उरलो ना ते लेटेस्ट मॉडेल मरे लेटेस्ट त्यात रे टॉप 100 भितर गेला ते म्हाका ओपन निमिणी पडटा ते हांवें गेले आय साहेब पहिले तुका सांगला आता तुका तेच सांगता की बाबा 2 क्लास शिकपा जाय रे गाडी घेताना तुमचे जर गाडी गेल्या जायना रे सांगलेलं तुका ना हांवें पयलींच ते आता कित्याक सांगता बरं टॉप 100 मध्ये समज टॉप 100 ना रे पत्र एकदम बरे असते आता ऍक्सिडेंट पासून झाले ना मस्त चेप येतलो ना वयतय 100 उपरान गाडी घेता येतोय काय कित जाता ऍक्सिडेंट झाला ना असं होय बापू आमचे बँड होता की चेसिस होईत आणि एक मिस्टेक त्याची सांगता गाडी याची होय होय स्टेअरिंग म्हणतात तेव्हा बरं तुला स्टेअरिंग होय होय मेन स्टेअरिंग हा स्टेअरिंग स्टेअरिंग होय असे असे होय स्टेअरिंग स्टेअरिंग त्याची किती जाता बरं ते स्टेअरिंग ना त्या गाडी एक मासे ऐसे गायला कळलं तुका एक 10 इंच ना रे ऐसे गायला ऐसे ते ना रे मासे ते स्क्रीन असतात ते मोदी हो पाहिलं मोदी तेर मरे वाजयतो दूर ना मारपा मारपा कित्याक उलयत अरे तू उलयते पाशें कितें स्टेअरिंग येशें येवपा जाय म्हणून आतां चोय केन्नाय लॉंग ड्रायव्हाक गेलो बरं लॉंग ड्रायव्हाक गेलो स्टेअरिंग एकल्या कडेन आनी एकलो चलयता एकलो हाडटा ओके थोडे हितून घाडा 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 करून वते आतां चोय तूं आतां ते हे भाशेन म्हणटा ते चोय हे भाशेन स्टेअरिंग अशें येवपा तेका एक काम करया आमी मदें दवरया स्टेअरिंग मध्ये दो ती आमची स्क्रीन आसा ना थिंगा दवरया मरे आणि चोय तुका मरे सारकें प्रॅक्टिकली सांगता हा, बरें. तूं मरे एसो 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 तूं एसो रे एसो एसो चोय तूं कितें म्हणटा स्टेअरिंग मरे एशी दवर म्हणटा मरे तूं मासे स्क्रीनी साईड कर स्क्रीनी साईड कर मासे हांव सांगता तें आयक स्टेअरिंग मरे एशें दवरया मोदें दवरया मोदी ओके ओके ब्रेक आनी क्लच त्या कडेन दिवया क्लच होय येरा हाडल्यान दिवया हाडल्यान बसता तेंचे कडेन फाटल्यानूय दिता होय जालें न्हू रेस रेस हांव दवरतलो न्हू रे लास्टाक रेस म्हाका कडेन उरतली न्हू मागीर तेका एक सायडीक चलोवन न्ही एक सायडीक हांव चलयता हा बरे रायडर न्हू पूण कोणा जेमूय येवची ना तू कित दिसता तू शाणो पासून दिसता न्हू अशें मॅन्युफॅक्चर कशें करतलो तर ती मागीर तूं आतां एक एक मिस्टेकी काडटा तेचेर मागीर आमकां कशी चिंतची मरे हा तूं वयता थिंगा मिस्टेकी काडटा आतां तुका सांगलें पूण तुका आतां हें जालें राग येयलो हा वयता थिंगा मिस्टेक काडटा स्वत सांगल्यार सगळ्यां राग फको आपुणू शाणो म्हणटा आनी आमकां तेड शाणो म्हणटा The next day. शे आयज मरे बरें गाडी घेयलेली हांवें बरो तो मरे रोय मरे शे अरे गाडयेचे कवरू काडूंक नाय काढले आनी तेची हेंग आख्खी वाट लायली कितें कितें गाडयेचे देफेत काडपा लागलो शे आता टेन्शन घेता रे तर अरे टेन्शन घेता घेता कित्याक काय म्हणल्यार टेन्शन आतां लास्टाक कितें करपा पडलें गाडी आतां ती वयता रे वयता रे अरे जॉगिंग करतालो पोट येयला अशें देंवयता बरें येयला हलता मरे ते. हय ते देंवयतालो रे मातशें तेका लागून जॉगिंग करतालो थोडी जॉगिंग करना काय हा थाट करून ते देंवत आनी सगळें काबार जायत थिंगा ना गोटा गोटा मरे एक सांग म्हाका तूं टेन्शनान कितें खबरे मारतालो रे प्लेन सोडला कितें रे
एका आणि वकाल सोडतली तो राण कोण रे कित्या अरे ते ना झगडे नाका रे आता. राणगो कोणा म्हणता रे तू राण को तुका म्हणला तू चेडून आपलं गर्लफ्रेंड ना तुका कळलं तेही सारखे हा मेवा नाही बरे मेवा काय ते सगळं. पण किती झालं टेन्शन कसलं काढताल तरी अरे मग कोणे सांगलो स्वरूप दिसल्यावर होय हा 8 शिवरलाय म्हणून हा तू होय 8 लाय म्हणून बघा हा ओके हांवें काढलो मरे आता म्हाका मरे 2 जाणां मोग कोत्ताय ते एसी घुसपावले केशी केशी एसी 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 होय हा. हांवें काढलो आणि डबल लेट लायलो येयलो असतल न्हू डबल 87 मारलो न्हू. 87 होय एक नंबर चुकलो. एक नंबरात चुकलो ना अरे तेच नाही रे माझी का जरा आईज 88 मारलो बॅड लक अरे बॅड लक तुझं बॅड लग मन नशीब बरें ना रे शी. एकाला बेजारून हल्लो तो. आज ताका मरे टेन्शन जालें म्हाका पण काल ऐकलं तुम्ही गोट चोवपाक गेला म्हणणार रे अरे पिठो कितें गोटो सांगता का त्या प्राइज मेळो ना गोट्या त्या फर्स्ट प्राइज मारून म्हाका दिसता ताका फर्स्ट प्राइज मेवलोच खुंयचो गोटर तो अरे तो रे स्नोवाचो होय 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 एका फर्स्ट प्राइज मेळलं होय फर्स्ट प्राइज दिला एका. शी तो कोण जज कोत्ताल तो सारखो दोडे फुटलेलो असतलो तेजे ना रे किती झाले बरं तुका मिस्टेक सांगता त्याची मिस्टेक आहे त्या गोट्यात किती झालं तर तुझे मिस्टेक आहे का मिस्टेक म्हणल्यार फर्स्ट मिस्टेक सांगतात आता जेजूच्या घर दवरला न्हू होय मातशें व्हडलें दवरपालो व्हडलें आतां मेन फोकस तेजेर येवपा न्हू जेजूच्या गोट्याचेरूच हा राव रे तू म्हाका एक सांग हा. गोठो बाबड्यान दाखलो गेलो ते व्हडलें घर घायलें जाल्यार घर थिंगा बोल्लो मरे गोठो आनी कितें हें करपाचें बरं ती मिस्टेक तू हें म्हणटा दुसरी सांगता आता पॅलस केला न्हू पॅलस एकदम बरी केली एकदम बरी पॅलाची मिस्टेक काडपा न्हू पूण तेजे कितें जालें खबर तेजी मिस्टेक म्हणटा ती आता फोकस मारलो वयरसून फोकस तो असो फोकस पडटा ते होय लायला तो. वयलो फोकस होय. त्याने ना तो मातसो फोकस एसो मोडायलो न्हू सॉरी ते 30 इंच एसो मोडायलो न्हू एकदम बरो पडपा तेजेर सारको 30 इंचू होय ती मातसो 30 इंच रे हांवें मातशें कॅल्क्युलेट केल्यार ते बोटा वेता न्हू तो क्रूज घेतालो जो वेत ते भाशेन वेतान गेल्लो ते एक फ्लो तेका ना रे मेन आता तो आसता आमचो पूल भाशेन आसता ते होय. उदक व्हांवताच होय होय ते मेन न्हू तितून आता आयस घायला आयस मेल्ट जावन हुंयसून वयतलो तेवूय तेमी करूंक ना लॉजिकूच ना तितून आनी तेका आनी फर्स्ट प्राइज दिवपाचो अरे ते न्हू स्नो आयज घातलेलो तर तेमी कापूस लायलो न्हू ते सगळे. होय तेच रे ती व्हडली मिस्टेक न्हू कापूस घायल्यार स्नो म्हूण दिसता अरे क्रश आयस घालणार 20 रुपया पडटा एक पावटी मात्ता घालता ते घालून दवरल्यार पुरो आहलोले पण कितले पटे आमी येवन तो घालीत रावपाचो देव आतां अर्देवर लेट येयलो आमी कितें करपाचो तर. होय मागीर अर्देवर समज जज आता 7 सुमार हे जजींग करता जज येयलो हय आता तो मातसो डिले जावन 7:30 पावलो होय आता 7 सुमार हा आयस गायलो 7:30 पासून उरपा ना ते उदक वचून सोम तेतून येतले मग. होय पूण म्हाका तेका लागून एक्स्ट्रा हाडून दवरपा आयलो तुम्ही अरे एक्स्ट्रा हाडून दवरलो तेमी न्हू गायला बेस्ट जावपा याकू मातोला तो कितें थर्मोकॉल रे कितें? हाडून दवरपा जाय म्हणटा तो पोतयान हाडून दवरला तोय मेळ जावपा ना रे तू म्हाका सांगता बाबा हांव शिकलो मनीस ते तुम्ही तेका लागून सांगलेलो बाबा आयक तेका लागून तुका सांगलेलो 2 क्लास शिकाय रे 2 क्लास शिकाय रे स्वता बोब मारता 2 तेन्ना शिकपा टायमार फाटल्यान पासून बोडक्या चाड काडटाय दोगांय आनी तो जाल्यार सोड तो मोडक्या चाड काडटा चेडवळ तेवूय लॉस तुका लॉस शी ए तुका सांगता तू म्हाका चड हें कोर नाका तुका सांगता हांव. तू मरे सकाळी पासून मूड ऑफ केला आनी आतांय मूड ऑफ करपा येयलो ए तू म्हाका उलयनाका आयसून ना ए तू येता जाल्यार म्हाजे तूं जर तेकडे उलयलो म्हाका आनी जाप करनाका हट. अरे वॉस वॉस तो कॉप घालची ना तुका म्हाज्यान वॉकिंग The next day. शे वाड पडो मी गाडी घेयली तेजेरय मिस्टेक काडली काल गोठो चोवपाक गेलेले आमी तेजेरय मिस्टेक काडली कितें रे तो चोय तुका आयज हांवें कितें आपयलो आयज एक हाडल्या जाणा तूं डिकीन आहा म्हणून मातशें बेगीन पेक कर चल केलेले मरे पॅक हांवें. केलो होय चल 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 कॉमेस करया आमी आयज घर येरा गेले चल. राव 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 कर वडया मग तो आणि तो दिलो एक चल. जज
मोठ माल तर बरं हो दलिंदर येईना मरे आता आमचं किती वापर तुका सांगला नाही आ वय किती पळय सकाळी पण माझी सारखी तकली हिरार झाली हा सारखी क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है ऐसी है ये वाह, नेलं म्हणून. आणि पडल्या पण अरे रोय मरे मुई रे खबर ना मग तुझी आपल्याला म्हणलं तुला काय मरे सांगले नाही खबर ना म्हणताय ती. तुमची खबर रे आणि एक एकले बसताय किती रे अरे ना रे आयज मरे त्याका मुई पेमेंट पडलो हा पेमेंट पडलो म्हणताना आयज एक परीक्षा गेला रे आ तू मातोलो हो मारे ना रे अरे मग दोनच ग्लास आहे रे साहेबा दोनों ग्लास आहे मी ग्लास लागोन स्वरो हा ना रे सोरा आम्हा ग्लास माकडे ग्लास आवडता नो रा ग्लास तू वाटत दोन बोवता मरे वांगडा. पडल्या पाड हा पय पय ग्लास काढलो ग्लास घेऊन बोवता मरे वांगडा. ग्लास म्हणता ना ते ग्लास आणि प्लेटू या तिथे फ्राईड राईस बी किती आणला नाही इथून घालय काय प्रॉब्लेम नाही केटरिंग मी येत आलो ना रे हो रेषे चालले माका रे लादीने गेलो ना रे होय होय तिंगा प्लेट काबार झाले आया काढलं डिक्की ओपन केलं प्लेट काढून दोनली घाल जेवण म्हणून समजे होय बरं गेलं हा. हा तू कितलं घेतलो 30 ना ना हा 60 ना ना एक क्वार्टर सांगतो एक क्वार्टर हे घालतं का? सांगतो रे एक क्वार्टर आणि एका आणि किती सांगो आहो मी गोड मेळले एक क्वार्टर किती एक क्वार्टली पासून पडतं आमच्या हलो तर हाफ पॅक मला पुरो झाले दिसा क्वार्टर येतं की नाही सोडा बरोबर मार गेला असतो. सोडा अरे राव रे गौरी नका किती घालताय रे जाऊ को ना मरे तिका पुर त्या सांग चल चल बरा प्युअर हा काय किती रे ए किती याक मातला किती दाखव? किती म्हणतात किती तो काजू कितो अरे बाबा काज हे बारीक सर आम्ही तारे टेस्ट पडाव ना माका आम्ही तर हळलं मागताय ना ते रे काढो सोनो काढो सोडून होतो हा ब्लॅक डॉग म्हणताय का तुझ्या मातलो त्याका ब्लॅक डॉग म्हणताय त्या काढ सोड म्हणताय हा एका आणि किती सांगा काजू सोपवे रायनाने घ्यायला सोरो पिला मग काजू पितालो एका आणि किती लॉस करून माझी सोय रोय हा तुका मरे आता हे पे केला होय. आता तो जर तुका लागलो आणि तू मागीर हे ब्रिजाची सोकाणी केला ते पासून तू ब्रिजाचे आणि तिथं नाव काढले रे. मी तुम्हाला बरं ऐक, साहेबा बोगूस ब्रिजा सांगायचंय सांगता येईल आता एक ब्रिज राहतोय यो रे चोड थोंड जाणार होकली ओपल आता ब्रिज हाचोय इथे मी आता कप बांधला बोरी बांधला एकदम बरी बांधला हरे एकदम बरी बांधला बरे अद्यावरान पावपा जागे ना रे एक 10 मिनिटां पावताय बोरी खबर बरी बांधला एकदम पण ना रे एक मिस्टेक ते आता कप बांधला ते कप बांधलं त्याच्या जागे ना रे ते बी उभी बांधलं ना यशा उभी बांधलं इथे ना पुतून चालू झालं मरे झालं एकदम बर का जाऊ सांगलेलं आहे हिंगा बॉस या नका रे म्हणून तुका मरे हाच आणलेली ती हा याचोय या पिलर आहे ना रे लोखंड पासून बन ना आणि भितर होडी गायला ती रे शी रे बाबा ती बारीक होडी एका उपकारता रे ते मोठी गायलो नु झालं खोट उडपाचे 3-4 वर्षांनी वयतल दिसता म्हाका ती फिनिशिंग आहे एका फिनिशिंग अरे सुलो मुई धावता स्लो मार रे रेस लायला किती रे रोय तू सांगलाय अरे किती झालं एका माझ्या तुका तू अरे हो आणि एक सकाळसून तो माका म्हणताल ना रे हांव शाणो आता इतलं बुच बोर मारून होतो हो 1.5 शाणो आता उभार गाडी असू हिंगा आल्यावर या गाडी मोबाईल आणि दोल्ला हातीन
अवे आहा आणि केलो इतलो जोड रे हो.